सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांक 7व्या वेतन आयोगाचेर भरगच्च पगार दितात। त्याचबरोबर घरां खातीर कमी व्याज दरान रीण, भुरग्यांच्या शिक्षणाचो आनी वखदांचो खर्च, टुराक वचपाक फायनान्स, तातूंत भुरग्यांचो अभ्यास पळोवंक मेडिकल आनी हेर कांय कारणां खातीर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव घेवपाची सुविधा। खंयचोय सरकारी कर्मचारी देशा भायर वचून नोकरी सोदता जाल्यारूय खंय सरकार 2 वर्सांची लीव दिता। 167 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, कांय जाण तर अजून लिवेर आसात। 167 जाणांतले 50 जाण 1 म्हयनो आनी कमी दिसाच्या लिवेर, 11 जाणांनी 2 वर्सांची लीव घेतल्या आनी परत आनी 2 वर्साच्या लिवेर गेल्यात। 47 जाण 2 वर्सांची लीव घेवन परत कामार आयले, 17 जाण 6 म्हयने ते 1 वर्साच्या लिवेर, 45 जाण 1 म्हयनो ते 6 म्हयन्याच्या लिवेर, 9 जाणांचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिवे खातीर अर्ज अजून सरकारा मुखार आसात। 14 जाणांनी सरकारी नोकरी सोडली, मात नोकरी सोडचे पयलीं 2-2 वर्साच्या लिवेर गेल्ले। 5 जाणांनी चड बरी संद मेळटा म्हूण राजीनामे दिले। 3 जाणांनी खाजगी कारणां खातीर, 3 जाणांनी फामील देशा भायर आशिल्ल्यान राजीनामे दिले, जाल्यार 2 जाणांनी भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर लक्ष दवरूंक म्हूण राजीनामे दिल्यात। राजीनामे आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव घेवपी चडश्यो बायलो स्टाफ MTS धरून दोतोर मेरेन ह्या लिस्टान येता। असल्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिवेर आशिल्ल्यांक त्या वेळार पगार मेळना, मात तांचो जॉब शाबूत उरता। कांय जाण तर 2 वर्सां फॉरेनान वचून दोबरात जोडून येवन परत सरकारी नोकरेर रुजू जातात। सरकाराचे हे लिवेचो गैरवापर जाता म्हूण दुबाव। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।